नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365च्या कोंकणी खबरो आनी हांव उर्वशी नायक. भारतात टेक्नॉलॉजी हब करपाक गोंयांत एक पावल मुखार मारलां. आयतारा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हांणी IT येवजणेचें उक्तावण केलें. गोंय भायर गेल्ल्यात गोंयांक परत हाडप आनी 5 वर्सांनी 10,000 नोकऱ्यो तयार करप IT येवजणेची मोख आसा. पळोवया कित्याक आसत तें. गोंयची उदरगत करपाक IT पॉलिसींत साबार येवजण्यो आसात. ल्हान ल्हान वेवसायाक वाव दिवपाक ते प्राधान्य दितले. आयकात IT दिसा निमतान मानेस्त कितें उलयताले ते. Digital India is a transformative program designed to empower ordinary Indians with the power of technology. And as Nivritti very briefly talked about, we miss the industrial revolution. We miss the entrepreneur revolution which happened in the world in the 60s and the 70s and the 80s because of license, permit, quota, Raj. We don't want to miss the digital revolution. We want to become the leaders in that. Digital India, Skill India, Startup India, Stand Up India, Smart Cities are all technology-based programs designed to empower ordinary Indians to reform, perform and transform. We are linking 250,000 Gram Panchayats of India by optical fiber network. Now I am encouraging as an IT minister, IT villages, namely with Wi-Fi, digital villages concept. I am also involving CSR of the corporate funds and private people. Now I will appeal to entrepreneurs and corporate giants present here. There is a proper policy, please pick it up so that we create more and more digital villages. Nearly 1 lakh Gram Panchayats have been linked by optical fiber. The rest will do by the year end. I am very happy that you are coming with electronic policy. As the Minister of Electronics, one day the Prime Minister asked me in his trademark style, Ravi, तुम कहते हो देश में इतना मोबाइल है, बनता कितना है? And I found that when our government had come to power, there were only 2 mobile factories. Ladies and gentlemen, now India manufactures 120 factories which are manufacturing mobiles in India. Therefore, from digital payment and everything, now to the new technology, we shall be in the last point of my observations. India is going to become a big center of data analysis because of 1.3 billion of population with so much of mobile phone and digital activity. Ladies and gentlemen, there is enough scope. And I don't buy this logic of job loss. Why I say so? If a new technology displaces one job, it creates 20 jobs more. And this I am saying with my experience of the transformative nature of India. What is the job profile today? And I'll speak this and conclude. In the IT industry, close to 40 lakh people work directly. And if you make it indirect, it is about 1 crore 25 lakhs. NASSCOM report has stated in the last 3 years about 6 lakhs new jobs have come only in the conventional IT industry. I just said 12 lakh are working in the common service center, in the mobile manufacturing sector I talked about. Now the other Mudra scheme, we have given loan to about 6 lakh crore to 11 crore people. And even if half of them have added one more in the enterprise, how many people have got jobs? As of now, though IT sector has not been pushed by government so far, it's being pushed now. I was surprised to know that there are 270 entrepreneurs who employ around 3,000 IT professionals in the state. I thought that most of the Goan IT professionals are outside the state, because I know, according to my judgment, around 2,000 will be in Pune, Bangalore mostly, across globe also. But this was a pleasant surprise to me yesterday when I realized more than 3,000 IT professionals. IT doesn't mean you have to have qualification of IT. Goa has been very lucky and has been very progressive. We were the first to ensure that students in 11th standard gets laptops in year 2003. Lot of people told me you are spending so much money and by giving so much
support to student, you may not achieve. What are you trying to achieve? I said, I'm showering them with at least the minimum. Like in US, if you don't have driving license, you may be great, but you will have no option but to sit home. Driving license is almost like a lifeline. Same way, knowing IT will be lifeline in next 10 years, and we supported it. A dream for all of us. A dream that we all have been looking for. Our Chief Minister Manor Bhai has been looking for. A dream that I have been looking for. A dream that you have been looking for. The dream from where the IT fraternity has been looking for. A day where we should have been making history. I think today, 15th of July 2018, Goa is making history by getting the IT day happening. We are talking about special incentive allowance. We are talking about human capital development and certification program. I think all these verticals which have been covered along with the lengthy schemes will give a lot of opportunities for all our Goikars who have a lot of pride about the Goikarpand, who would like to retain their heritage, who would like to retain their traditions, at the same time create an opportunity in Goa, being as sons of the soil, allowing a lot of talentful formation in the state. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. नुस्त्यात फॉर्मेलिन सापडला म्हणून राज्यभर बोवाळ चल्ला. मुख्यमंत्री म्हणटा तो स्वता सगळें पळयता. आयटीच्या निमतान मुख्यमंत्री उलयतालो. ताच्या मतान लोकांनी नश्ट्या वांगड्यांक भाव दिवपाक जायना. जाल्यार दुसरे वटेन नुस्त्याचो खप सामकोच देंवला. पूण मुख्यमंत्र्याक कितें म्हणपाचें असलें? आयकात ताचें म्हणणें. And I really appreciate Goans' knack for technology. Today we have got penetration everywhere. There are some drawbacks also. Like fake news, there are many times news which says that cell connectivity is dangerous for humans. So people want cell phones, but they don't want tower in their village. People should realize that fake news can do more harm, or a rumor can do more harm. Then yesterday I was keeping quiet initially, but since fish is a staple food, finally I had to say that don't worry, I am monitoring myself. I think that was required because people stopped eating fish. How can Goans live without fish? पूण बरेच लुकसाण जाला अशें दिसता. आयतार आसून लेगीत बाजारात नुस्तें घेवपाक लोक बरोच उणो आसलो. बऱ्याच जाणांनी चिकन आनी हेर मांस खावप पत्करले, जाल्यार थोड्यांचो आयतार शिवराक. नुस्तें आसलें फॉर्मेलीन बी घातलें म्हणून तें आमी आयज मातशें कमी केलां नुस्तें खावपाचें आनी आतां चिकन ऑल्टरनेट कितें करपाचें, चिकन मटन कितें खावपाचें. म्हणजे आज तुमी चिकन घेतलें? हय आतां वेजिटेबल कितें खावन आमचें पोट भरपाचें, कित्याक गव्हर्मेंट आमकां एक्शन घेयना आनी जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाय. हाचेर नुस्त्यार अशें करून धाडटात ते लायक हेसली कॅमिकल मारून आसल्यार लोक गोंयकारांनी सेफ जातले. होलसेल नुस्त्या बाजाराक सगळ्यात व्हड फटको बसला. सिच्युएशन म्हणजे सदां मार्केट जातशें आज 4 सकाळीं ओपन केलें, पूण आमचे होलसेलर कोण वास्को, सावड्डे, सांगे, म्हापसा, बिचोली, वाळपय आनी तुगेले म्हापसा पणजेचे लोक आयले ते काणकोणचे ते म्हणपाक लागले आमकां मातशी गिराक मातशें उणें आसा. लोकांक खंय 5 बॉक्स व्हरता ते 2 बॉक्स व्हरपाक लागले, 3 बॉक्स व्हरता ते 1 बॉक्स व्हरपाक लागले. पूण मातशी मार्केट डावन आसा, ताका लागून मार्केटा भितर आज नुस्त्याकूय रेट डावन जाला आनी म्हाका दिसता लोकांक बेगीन कोडून येतलें. हितून कांय केमिकल मिक्स ना, कसले त्रास ना, जिवाक त्रास ना. आनी म्हाका दिसता एक 4-5 दीस अशें स्टेबल जावपाक 4-5 दिसांनी लागतलें. नुस्त्यान रसायनां घालून तांचो वेवसाय बंद उडयला म्हणून थळावे नुस्तेकार एजंटाक खेपतात. फॅक्टरीवाले हाय पडे ते कितें कोताय नुस्त्या कलर चेंज जायना जावपाक ते पावडर घालताय. ते फॅक्टरी हाय स्टॉक कोताय पडे ते दुसरे लोक गायनाय. ते कितें कोताय ना तेंगे नुस्त्या कलर चेंज जालें न्हू ते फ्रिजरान घाताय. कलर चेंज जायना जावपाक ते तशें करून कोत्ताय. दुसरे लोक हे नुस्तें आतां आमी मारताय ते कोण गायनाय. वखद आमगे नुस्तें अशें काडलें तशें बाजारां
वयता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत आणि मडगावच्यान खबराकार रमेश नायक राऊत आणि संदीप तुयेकर. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायटाच्या संकल्पनेक गोंयचो आवाज संघटनेन विरोध केला. हे संघटनेच्या मतान गोंयाचेर जाल्लो हो हल्लो हे संकल्पनेक कायद्याचो कसलोच आधार ना. गोंय जर ही संकल्पना राबयत जाल्यार गोंयाची मुंबय सारखी परिस्थिती जातली अशेंय संघटना म्हणटा. ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट ही संकल्पना सरकाराक ते कशेंच राबोवपाक दिवचे ना अशें गोंयचो आवाज म्हणटा. 22 जुलयाक आनी एक घोटाळो उक्तडार हाडटले अशें उतर तांणी दिलां. हे ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट्स आसात ते कंप्लिटली इल्लिगल आसात. हांकां कायद्याचो कांयच हे आधार ना, कसली बेसीस ना. इतलेंच न्ही, हे जे कायदे आसात हो जो ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट रायट म्हणून जो कॉन्सेप्ट काडूंक सोदता, दीस इज अ क्रिमिनल अटॅक ऑन गोवा. कित्याक आतां गोंयांत आतां चड कांय उरलेलें ना, सगळें हांणी काबार करपाचें सगळे सायडीन हांचें चालूच आसा. आनी हे TDR सपोज हांणी काडलें जाल्यार गोंय थोडे तेंपा भितर एक व्हडली सिटीचे भशेन जे बॉम्बे जे प्रॉब्लेम्स आसात ते भशेन आमचे सबंद गोंयांत जातलें. आमचो प्रश्न जाता की बाबा शेत आसा जाल्यार शेतांत डेव्हलपमेंट म्हणल्यार शेत रोवप, ताजे भायर ताका कसलीच डेव्हलपमेंट रायट्स आसपाक शकना. तेच भशेन रान आसा, प्रायवेट फॉरेस्ट जाल्यात, पूण ती रानां भायले दिल्लीवाल्यांनी बॉम्बेवाल्यांनी व्हडलीं व्हडलीं रानां घेतल्यात भाटकारां कडल्यान. आतां तांकां हो आमचो TCP मिनिस्टर मिस्टर विजय सरदेसाय हे भायले बिल्डरांक हेल्प करपा लागून तांकां एक नवीन रायट क्रिएट करता. आमी म्हणटात की असलो कसलोय रायट ना. एकोमोडेशन रिजर्वेशन म्हणून नवीन आनी एक कॉन्सेप्ट काडला. म्हणल्यार हाजो ताजो अर्थ कितें की सपोज खंयचेय जमनीचेर गव्हर्मेंटचो प्रोजेक्ट जावपा जाय जाल्यार ते मनशान ती जमीन गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाता आनी ताजे बदलान ते मनशाक डेव्हलपमेंट रायट्स मेळटले आनी बिल्डींग काडपाक दुसरे जाग्यार, नाल्यार उरिल्ले ते एरियांत दुसरी तागे जमीन आसा थंय डबल बिल्डींग काडपाक ताका परमिशन मेळटली. हें सुद्दां गव्हर्मेंटाचें टोटली इल्लिगल एक प्रपोजल आसा. TDR म्हणटा तो, TDRच्या हितून तो कितें करतलो, आमची जी शेतां आसा आतां शेतां जर तो डेव्हलप करपाक सोदता, जर डेव्हलपमेंट जेचे शेताचें करपाक सोदता शेताचें डेव्हलपमेंट एकूच तरेन जावं शकता. ते शेत रोवन जावं शकता, नाल्यार एक कितें तरी बरो फार्मींग प्रोजेक्ट हाडूंक जाता. पूण त्या शेताचें डेव्हलपमेंट व्हडली बिल्डींग बांदून नाल्यार ते पुरोन एक व्हडलें कन्स्ट्रक्शन 400 फ्लॅटांचें कन्स्ट्रक्शन हाडून जावचें ना. हें तेणी पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हटल्यार तेणी एक तर दोनांतले एक तर एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो रिजायन जावचो, ना जाल्यार एक तर TCP मिनिस्टर म्हणून ती रिजायन जावचो आनी आनीक कोणाक दिवचो. कारण हे दोनूय तो घेवन जो चलता पळय हितून तो गोंयकारपण सोडूच गोंयकारांक काबार करपाक आयज तो फूल फॉर्मान भायर सरलेलो आसा. आतां एक व्हडलो डोंगर आसा, कोणे बिल्डरान घेतलो 1 लाख स्क्वेअर मिटर, सपोज ऑर्चर्ड लँड आहा जाल्यार तेजेर तेणी डेव्हलप करपाचें, थंय झाडां रोवचीं, व्हडले व्हडले आगारूड आसा, सँडलवूड आसा, बरी झाडां आसा, तितून तो प्रोजेक्ट हाड आनी तितून तूं पयशे जोड. We appeal to the Chief Minister, if he has any love left for Goa, please crack down on your ministers, force them to resign, kick them. Otherwise the people will kick them in the people's court. And हे तर मिनिस्टर तांकां दिसता जाय तें करूंक जाता. ती तांची part 2 of लोया मैदान trailer will be out now. And if they don't stop this nonsense of destroying Goa, सगळ्यांचे आतां आमी भायर काडटले. TDR लागू करपा खातीर शार आनी नगर नियोजन खात्याच्या कायद्याच्या सुदारणेक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. गोंयांत 3 प्रकारचे TDR हाडटले आनी ताका लागून गोंयची शेतां भाटां सांबाळपाक धनयांक बरें पडटलें अशें नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान सांगलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोरवांक लागून रस्त्यार अपघातांच्यो घडणुको वाडत आसात. आयतारा सकाळी आनीक एक रस्ते अपघाताची घडणूक घडली. देमानी कुंकळे रस्त्याचेर अचकीच गोरवां आयिल्ल्यान ड्रायव्हरान रस्त्या लागसर आशिल्ल्या फातरांचेर गाडी चडयली. ह्या अपघातान ड्रायव्हराक बरोच मार लागला. ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलांत घातला
आणि दोगांक गोरवांक जाग्यारच मरण आयला तर आनीक दोगांक मार लागला. हो अपघात फांतोडेर सुमार 3:30 घडलो. अपघातात सांपडिल्ली गाडी मडगांवच्यान कारवारा वताली. गोरवाचेर नगरपालिकेचे अधिकारी कांयच उपाय काडिनात म्हणून कुंकळकारांनी तांचेर टिका केल्यात. म्हळ्यार हे आतां पुलीस आहा पळय न्ही, हे हांगा सदां रावतात, तालावन दितात हेल्मेट ना म्हणून, आनी ही गोरवां बसतात तांकां गोरवां आपटोन जे पळय पडटात, पांय मोडटा, हात मोडटा, तांकां कोण पळयतलो? हांव म्हणटा पंचायती एरिये पडटा तेणी पंचायती एरियेन पळोवपाचें, पंचायतीची सगळी कमिटी आहा तेणी पळोवपाची, म्युन्सिपाल्टी एरिया आसा त्या म्युन्सिपाल्टीन पळोवपाक जाय. ह्या गोरवांचें कितें म्हणटा तरी तेणी हें घेवपाक जाय, एक्शन घेवपाक जाय. आनी हेल्मेट ना म्हणून तालाव दीत रावता. हें राती 3:30 सुमार जालें आनी ते गोरवां आशिल्ले न्ही रस्त्यार, तो फास्ट आशिल्लो दिसता, तेजेर ते जालें एकदम. आमी सगळे न्हिदून आशिल्ले, एकदम आवाज येयला भायर पडले. ओके. कितली गोरवां आसल्या मेली? हिंगा 2 मेली. हय. आनी मुखार ते मुखार 2 जाणां मातशे लागिल्ले दिसता, ते मेली काय खबर ना म्हाका. बट तुमी हांगा न्हिदोन आसली सगळी? आवाज जातरे उठलो? हय, आवाज जातले उठल्या. मडगांवचे आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयतारा कोलवेचे ग्रामसभेत CRZ नोटिफिकेशन भायर मारले. तशेंच साणीच्या मेळा उदकाच्या प्रकल्पाचेरूय आकांताचो बोवाळ जालो. कोलव्याकारांक तांच्या गांवांत हो प्रकल्प नाका आनी त्या प्रकल्पाचें काम 90% पुराय जाला. हे ग्रामसभेत पंचायतीच्या बांदकामाचेरूय चर्चा जाल्ली, कारण कोणे तरी ह्या बांदकामाक विरोध केल्लो. पंचायतीन हे फॅब्रिका जमनीर बांदला आनी हरकत ना दाखल्याचेरूय वाद जाला. ग्रामसभेत कसल्या विशयांचेर भासाभास जाली ते सरपंचान विस्तारान सांगले. CRZ notification for 50 meters. That is totally rejected by the Gram Sabha, and also we are supporting that. Regarding sewage treatment plant, the main issue is that they want to stop that, but as per this government order, we can't stop that because 90% of the work is completed. Panchayat तेमी as per सांगिल्लां की कोणे कंप्लेंट घायला तेजे रेक्टिफाय कर आनी फायल फॉर्वर्ड कर. साणीतल्या मेळा उदकाच्या प्रकल्पाचें काम सुरू करचे आदीं ते सुवातेर तांणी ग्रीन बेल्ट घालूंक जाय आसलो अशें ग्रामसभेच्या वांगड्यान सांगलें. GCZMA, when it gave the license, NOC for this STP, it has clearly mentioned that you require all these permissions from TCP, Town and Country Planning and all those. Now when we see under RTI we got all the documents, they are saying TCP's approval is not there. That is one. Secondly, we have put our objections earlier in earlier Gram Sabha regarding the smell and whether this will be STP will be for all over the Benauling constituency. In that they have replied at this stage it is only for Kolwa. Also in the NOC that is granted by Pollution Board, it is mentioned that a green belt should be present at the site, and this activity should be commenced at the beginning when this construction activity is on. No, when it's starting, the green belt should also be done, but nothing like that is there on the site. कोलवेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सरकारान JSW कंपनीक कोळशाची हाताळणी करपाक परवानगी दिल्या. ही वाडोवन कशी दिली असो प्रस्न गोवा अगेन्स्ट कोल हे संघटनेन सरकाराक विचारला. विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षान ह्या मुद्द्याचेर प्रस्न विचारपाक जाय अशें हे संघटनेन मागलां. कितल्याशाच पंचायतींनी मुरगांव बंदरावयली कोळशाची हाताळणी सरकारान बंद करची अशे थाराव पास केल्यात. पूण अशें आसून लेगीत आनीक चड कोळशाची आयात करपाक केंद्र सरकारान JSW कंपनीक परवानगी दिल्या. JSW परमिशन दिलां तेजेर आमी निशेध मागताय. हें जें पळय परमिशन सेंट्रलासून येयलां, आयज हिंगा व्हडलें पब्लीक हियरींग जालोलें कोलाचे बद्दल की गोंयकारांक कोल नाका म्हूण. जाल्यार आमच्या गोवा एगेन्स्ट कोलाच्या एक मेंबरांक सगल्यांक हितून पडले, आमी रानान पडले की हें परमिशन सेंट्रलासून परती येवन 4 म्हयने JSWचो जो पळय कोर्स येवपाचो आसलो तो बंद केलोलो. जाल्यार हें परती कॉमेस करपाचो हेजेर हात कोणाचो? सेंट्रलाकसून हे भाशेन परमिशन येवपाक लागली जाल्यार आमी आमच्या सरकाराक जो पळय रुलिंगान आहा तेचो ऑपोजिशनान आहा तांकां विचारपाक सोदताय की
सेंट्रलातसून परमिशन येतली जाल्यार हे आमदार आहाय ते कितें करपा आहाय 19 तारखेर जरी असेंब्ली चालू जावपाची आहा हेजेर तुमकां पंचायतीचो 100 क्रॉस जाले पंचायत्यो की कोर्सो नाका म्हूण डिमांड केला तशेंच आमी गोवा एगेन्स्ट कोल जे पळय ऑपोजिशनान आहाय तांकां सांगूंक सोदताय की असेंब्ली स्टार्ट जावचे पयलें तुमी हो पॉयंट तेजेर घालचो की हें परमिशन तुमी सेंट्रलाकसान हाडटले आनी सगळें सेंट्रलाचें चलयतले जाल्यार तुमी कितें करपा जाय स्टेटान म्हाका दिसना डेमोक्रेसी उरल्याशी आतां सगळी डिक्टेटरशीप जाल्ली आसा हें सगळें कळून आयलां हें सगळें बुलडोज करतात काकोल आनी सगळे वास्कोकारांक ते नाशाडी करपाचें आसा तांचें सगळी लोकशाही काबार आनी डिक्टेटरशीप चलोवपाचें थरयलां गव्हर्मेंटान आमच्या सेंटर आनी स्टेट दोनी BJP गव्हर्मेंटान. हाच्या आदी कोळशाच्या आयाती आड आवाज काडून नाशिल्ल्यान थळावो आमदार मिलिंद नायकाचेर लोकांनी खर टिका केल्या. ऑपोजिशन लिडर बाबू कवलेकर तशेंच एलिना साल्दाना तशेंच बाब आमचो कार्लोस आल्मेडा तसोच रेजिनाल्ड लॉरेन्स हे ओपोज करपा लागून येवन आपलो तेंको दिलो आमकां गोंयकारांक खरेंच पोल नाका म्हूण पूण एक दीस मिलिनाक पडोंक ना तिंगे येवन सांगपाक की तें कोळसो नाका म्हूण. आतां मिलीन जे पळय कितें उलयता तें खरेंच लोकांक दिसता की तें आतां मिलीन उलयता आतां तांकां परमिशन दिली उपरांत. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. वेर्णा एक हज घर उबारचे अशी मागणी गोंय हज समितीन परत एक फावट केल्या. हालींच मुरगांव म्हालांतल्या यात्रें खातीर नवे वाड्यावयल्या सुन्नी यूथ असोसिएशनान कार्यावळ आयोजीत केल्ली. 26 जुलयाक दाबोळे विमानतळावयल्यान यात्री हजाक वचपाक भायर सरतले. 450 हज यात्रीक घेवन 2 विमानां वतलीं. हातूंत 112 जाण गोंयांतले आसात आनी तातूंत 16 जाण मुरगांव तालुक्यांतले. हेर यात्री बेळगांव आनी कारवार वाठारांतले आसात. आमचे वास्कोचे जे मुरमुगांव सुन्नी न्यू वाड्याम जे यंग यूथ बॉयज आहा ते एवरी इयर एक स्मॉलसो प्रोग्राम ऑर्गनायज करता जे की वास्कोसून जे हाजी वयता तांकां फेलिसिटेशन करपाक आनी तांकां हाडून आमी एक फेलिसिटेशन करून तांकां थंय जेन्ना ते हाज्याक वयता थंय कशें कितें करपा जाय खंय कितें मदिनान कितें करपा जाय मक्कान कितें करपा जाय आनी कशें हाज करपा जाय हे बद्दल आमी तांकां एक मौलानाक हाडून तांकां गायडलायन दिता आनी त्या गायडलायन प्रमाणे ते थंय वचून तांकां मागीर आनी कांय प्रॉब्लम जावपा जायना म्हणून आमी आमचे यूथ एवरी इयर हो एक स्मॉलसो प्रोग्राम हाडटा. आमकां एक हज हाऊस जाय आनी गव्हर्मेंट आमकां एवरी इयर एश्युरन्स करता. इवन आमकां CMन एश्युरन्स केले आयज पर्यंत आमकां हज हाऊस दिवना. आमी चेअरमॅनाक विचारता तो म्हणटा सगळें जालां हें जालां म्हणल्यार आमकां हज हाऊस जायना. कित्याक लोक भायरसून येता पळय तांकां एक फॅसिलिटी जाय की बाबा बरें हितून रावपाक जाय तांकां आमी एक बरें सर्वीस दिवपाक जाय. कित्याक ते हाज्याक वयता म्हणल्यार आमकां तांकां सगळी सर्वीस बेस्ट दिवपाक जाय विदावट एनी हे. सो हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन आमकां बेगीनचे बेगीन आमकां एक हज हाऊस बरें दिया आनी वेर्णाचे लागीं दिया. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयतारा गोंयच्या जैन समाजान दिगंबर मुनीक गोंयांत येवकार दिलो. तो चेन्नईच्यान गोंयांत चलत आयला. फोंड्यां जैन समाजाच्या लोकांनी मुनीची मिरवणूक काडली. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.